षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले सिरीसाचे एक नव एपिसोडाक तुमकां पूर जनाक स्वागत. आयचे स्पेशल एपिसोड अंतू भितर स्पेशल रेसिपी तुमकां करून दाखोवच्याक मिगेल भयणी गोवा साकून आयल्या. नमस्कार. रजनी भट्ट ही अन्नेक स्पेशल एक विषय कसं म्हळ्यार ही मिगेल भयणी मात न्हय, मिगेल धाकली जावय. ही आज कसं करून दित म्हळ्यार आमकां कोल्हापूर मिसळ पाव म्हूण सांगून. आनी तिगेल बग्गे सांगची पळय म्हण जाल्यार ती एक मल्टी टॅलंटेड म्हगेल भयणी म्हूण न्हय, म्हाका एक 10-15 निमिश देवका जातली गेलें इंट्रोडक्शन दिवच्याक. ती एक इन्शुरन्स एडवायसर प्लस तिगेल एक केटरिंग युनिट आसा, ब्रेकफास्ट आयटम मात्र तांतूल एक मोस्ट डिमांडेड आयटम आमे आजी तुमगेले दाखोवता आसाची. ते कशें करचें म्हूण पळोवया. ती आतां आमकां ताजे बग्गे सांगून दिता. त्यानंतर वसरे वचून स्टार्ट करूया आमी. ओके, स्टार्ट करूया. वचा वसरे. नाही आता कोल्हापुरी मिसळ म्हळ्यार कसले स्पेशल कितें वय मिसळान डिफरंट टायप्स आसता. बॉम्बे आनी पुरो करची विंगड नमुने मिसळ तांतू बट्टण आनी पुरो घालताची, ग्रीन पीस यूज करताची. गोवान भितर एक विंगड करताची उसळ म्हणटाची, ताका वायट वट्टण यूज करताची. कोल्हापुरी मिसळ स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार ही हाका मटकी यूज करताची. मटकी म्हूण एक धान्य मेळटा, वय ते किरलान यूज करचे. ते कोल्हापुरी मिसळाचे स्पेशालिटी. ओके, तेवढं वसरे वच्चा 3 टाईप पुरो रेडी करून दवरला. येस, वचे. ఇప్పుడు आतां मटकी किरलान दवरलेली रेडी आसा. ही मटकी काण आतां आमी शिजोवन घेवका. एक कुकर जो पॅन जो काण घेवचे आनी तांचे भितर तेल काण घेवचे. तेल घालून जातरी तेल तापोवन जातरी सासम, जीरे, हिंगापेटी, ಕರಿಬೇವು, हळदी पिठी, मिरसांगे पिठी घालचे आनी मग भाजून घेवचे. मागीर हे किरलान दवरलेली मटकी घालची. ताका मटकी घाल्लेली आसा न्हू, चाळून घेवची लायक करून आनी ताका शिजू जावका जाल्यार तितलें उदक घालता तावा ताका. आतां बटाटो पळय आतां शिंदून दवरलेलो आसा पळय साल काणू, ताका घालचे. मटकी ओटूच घालचे आनी आतां मीठ घालचें जालें. आनी शिजोवन 3 विजल काण दवरल्यार ही मटकी काम जालें. ओके, आतां पळय हे ड्राय मसाला पळयला न्हू आतां, हाजी पुरा लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्सान तूं दिला हांवें. ओके, आतां तांतूल एक खोबरी सुरवेक काणू ते एक पाना भितर घालून तांबडी करून भाजून घेवची. आतां ही खोबरी कसं लाग सोय घाला कसं जाता? सोय घाल्यार तितले टेस्ट येना, ऑथेंटीक टेस्ट येवका जाल्यार ड्राय खोबरीची यूज करका. नेक्स्ट ड्राय मसाला भाजूचे ते घाल्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्सा खंयची ऑर्डर दिला पळय त्याच ऑर्डरार एक मसालो घालचो. लवंग, दालचिनी, जिरे, खसखसो, तीळ वय जिरे आनी लास्ट कोथंबरी चडती जावका न्हू. वय कोथंबरी मस्त जावका. ते बेज ताजे डिशाचे. थोडे कोथंबरी तांबडी जाल्यार कुठले लसूण समज हाडान घालचेका. आल्ले घालेत जाय जाल्यार ऑप्शनल. आतां न्ही पियाव घालचे. चडतो पियाव जावका. वय चडतो पियाव घाल्यार तितली ग्रेवी लायक ताटी जावन येता. ओके, मस्त ग्रेवी जावका जाल्यार चड पियाव घाला. वय पियाव क्वॉन्टिटी वयर ग्रेवीची आसा आनी भाजून घेवचे. पियाव थोडो तांबडो जाता ना टोमॅटो घालपा लागता म्हाका. टोमॅटो सॉफ्ट जावता लायक करून भाजून घेवचे. तो टोमॅटो पळय सॉफ्ट जाल्लो समज सॉफ्ट जावसा भाजून घेवचे. आनी एक कोथंबरी पालो घालचे आसा. कोथंबरी पालो शिंदून घाले तर देंटू घाल्यार आनी भारी लायक फ्लेवर येता. सो वेस्टेज जायना. सो लायक करून कोथंबरी पालो घालून लायक भाजून घेवचे. बा कसं पोरंबोळेत गो. खंयचे मसाला रांदयता इतले पोरंबोळो हांव पळय न्ही, भारी घम पोरंबोळ येता. आतांची खावची आश जाता. ओके, आनी एक लास्ट वरला कसं म्हळ्यार एक कांदा लसूण मसाला म्हणून एक मेळटा पळय. हे तुका ऑनलायन मेळटा. हो एक महाराष्ट्रीयन स्पेशल मसाला. ओके, अदेन एक रांदे एक लायक फ्लेवर येता. मात मस्त तीख आसा, पळोवन यूज करका. म्हळ्यार ह्यो मसालो चड घालचे जाल्यार मिरसांगे पिठीची किवणी केल्या वय एडजस्ट केल्यार जालें. पक्कनी तुमकां मेळ्ळी जाल्यार घालनी जाल्यार मिरसांगे पिठी मात घाल्या. वय आतां मसालो भाजून जाल्या. वय मसालो भाजून जाला. आतां आमगेली मटकी शिजून रेडी जाल्या.
आतां तुला बरो बटेट पुरो काण सायडा दवरच्यो वो मागीर मॅश करून मागीर यूज करचो आसा हांव तुका सांगता मागीर केन्ना म्हूण सांग पुरो काण सायडा दवरून घेवचें आतां पळय आमगेलो मासोल थंड जाला वो आतां लायक करून मिक्सरा भितर घालून न्हय करून वांटून घेवचें हाजे खोबरी ऍड करची न्हय वांटून घेवचें जालें ओके पळय आतां पळय कट्ट ग्रेवी ताका म्हणटाची तें करचें पळय आतां चेडूं तें ताल दवरचें पियाव घालचो पियाव एक पियाव पुरो न्हू वय वय एक पियाव पुरो आनी पियाव थोडे लायट पिंक जावसर भाजून घेवचे पळय पिंक जाल लायट कलराचे आतां पळय वाटिल्ला हें वाटिल्लें पळय ते काण वय ते काण हाका घालचें आनी लायक करून चाळून घेवचें सम भाजून घेवं काय सम भाजून घेवका मस्त इम्पॉर्टंट स्टेप हें तितले परंबोळ चड जाता वय आतां पळय सुमार वेळ जालो न्हू आतां भाजीत आसाची आतां भाजीत भाजीत सायडाक एक आयदना भितर उदक खतखताचें दवरून घेवचें तें कसं लाग तें ताजी ग्रेवी पातळ करचें कात पळय रेडी जालें पळय ऊन उदक घालून जाल्लें आतां आयकून खतखतान घेवचें आनी एक 10-15 मिनिटाक हें खतखताका आतां अशी जील बटाट आसा पळय पिकट ते वय ताका घालचें स्मॅश करून दवरला न्हू तावळी वय 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 तें ताका घालचें ताजेन ग्रेवी लायक दाटसाण येता ताका आतां हें खतखत्याचे भितर तेका नेक्स्ट सांगचें आसा म्हाका आतां मीठ घाल्लें आनी कसं म्हळ्यार हाका पळय तरी ज्यो कट्ट म्हणचे ऑथेंटीक स्टायलांत कशें म्हळ्यार हे आमी तावळशी जेल मटकी आसा पळय ती उपकरशी वय ती विंगड सर्व करची आनी तरी विंगड सर्व करचें बट तुमगेल घर कडेन तें मस्त इश्ट ना म्हूण म्हाकाय गोत्ता सर्व करचें ते देखून आतां हांव कसं करता म्हळ्यार हें शिजोवन दवरलेलें मटकी आसा पळय तें काणू ताका घालता सो लायक दाटसाण येता ताका सम खतखत आयलें आतां मटकी घालता मटकी घालल्या वय मटकी घाल्यार जालें ऑलमोस्ट जाल्लें म्हूण सांगूं येता रांदे ओ 5 मिनिट खतखतान घेवचें मीठ मिरसांग परंबोळ येता घम घम परंबोळ येता बा एडजस्ट करून घेवचें अशी नाही कोल्हापुरी स्पेशल हें मिसळ इतलें फेमस जाला आतां पळय एक लास्ट एक मसालो व्हरला गोडा मसाला म्हूण सांगू न्हू होवय तुमकां ऑनलायन मेळटा हो एक महाराष्ट्रीयन स्पेशल मसाला ऑप्शनल की वय वय ऑप्शनल चड फ्लेवर दिता तितल्याची हे वय घालून खतखताची वय वय लायक करून खतखताचें इतलें जाल्यार आमगेलें मिसळ रेडी आनी पुरो आनी राखून बशें जायना म्हाका ओगी सर्व करी आतां पळय ऑथेंटीक वे ऑफ सर्वींग कशें म्हूण दाखयता हांव तुका कळ्ळें तूं तें हुगूर सर्व करी हांव एक चमचे तोंडाक घालून पडलें तें बाबा पळय आतां मटकी घाल्ली ताजे वयर कट्ट घाल्ले आनी पियाव घाल्लो शिंदिलो कोथंबरी पालो घाल्लो लिंबी पिळ्ळो आनी फरसाण मिक्स्ड चूड आसा पळय ते शेव घालत ना जाल्यार घे जालें रेडी आनी म्हाका तडसू जायना हांव खावन येता इतलें भारी रुची जावन आशिल्लें कोल्हापुरी स्पेशल मिसळ पावाची रेसिपी तुम्ही आता पुरा पळयली ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्वय म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट करायची आनी म्हगेल्या चॅनल षड्रसा कुकिंग चॅनल उडगास दवराची कोणें सबस्क्रायब करनी वय म्हण जाल्यार फुडले सबस्क्रायब करायची थँक्यू फॉर वॉचिंग हे डिश आमगेल्या फॅमिलीक इंट्रोड्यूस करून हे रेसिपी आमकां शिकयलेले म्हगेले कोल्हापूरचे कझिन भयणी प्रतिभा राव प्रतिभा थँक्यू व्हेरी मच